आईची सुवार्ता जेजून डोंगरार चडपाचो उल्लेख करून सुरू जाता आणि जेजून डोंगरार तावन सकला देवुल्ल्याचो उल्लेख करून संपता. जेजून डोंगरार चोडून देवपामध्ये घडता जेजूचे रूपांतर. मातेवान जेजूच्या रूपांतराचे गणित इस्रायलाच्या पवित्र पुस्तकाच्या संप्रदायांत बुडवून काढला देखून सुवार्ता समजूंक पोरण्या सोल्ल्याचे पाठतळ आणि विशेष करून मोइजेच्या जिविताची सर बहु गरज म्हूण दिसता. कित्याक दोंगर मोइजे आनी एलियाचे दिश्टीक पडप, कुपांतलो ताळो हे सर्व पोरण्या सोल्ल्याक आणि रूपांतराक असो बांध विवरितात. दाखल्याक हांगासर मातेवाच्या सुवार्तेंतल्या मोइजेच्या रूप प्रतिरूप शास्त्राप्रमाणे दोंगरार निर्गमन पुस्तकांत वाचूंक मेळच्यो गजाली मोइजेची देवा लागीं मुखामुखी आणि हाका लागून मोइजेचे मुखामळ रूपांतर जावप मोतीक ह्या नासतना वचना. ह्या मुखांतर मातेव दोंगरावयल्या जेजूच्या रूपांतरांत जाल्ले दैविक उगडापण म्हणून कळीत करता. तेच परी कुपांतावन आयिल्लो ताळूय जेजूच्या रूपांतरा वेळी जाल्ले दैविक उगडापण दृढ करता. दोंगरावयर घडलेले जेजूचे रूपांतर क्षणिक जावयेत, पूण ते येवंकसचे जेजूचे सर्गीचे महिमेची आणि देवाच्या राजाचे संपूर्णतायेची निशाणी आणि ती सर्गींत हावन देवाच्याच उतरांनी स्पष्ट जाता. मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुम्ही पळयल्लें कोणाकच सांगिनाकात म्हणली शिसांक जेजूची उतरां रूपांतरांत उगडापें जाल्लें सत जेजूच्या महिमेवंत कुर्सा मरणा आणि पुनर्जीवनपणाच्या मिस्तेराक सुचयता आणि तातूंतूच हे सत संपूर्ण व्यक्त जाता आणि संपूर्णतायेक पावता म्हणून आमी समजूं येत.